वास्को पालिका बाजारातले वेपारी आणि पालिका निरीक्षकांचे आपालिपात चालू आसा अशें दिसता। पालिका निरीक्षक दर दिसा येवन रस्ते आणि फुटपाथ मेकळी करतात, मात ते मार्केटांतल्यान गेल्या उपरांत रोखडेच रस्तो आडावन बसतात। फेरीवाल्या आड चलिल्ली ही कारवाय पळयल्यार पालिकाय गंभीर आसा अशें दिसना। वास्को पालिका बाजारांत भाजी आनी हेर सामान विकपी फेरीवाले कशे बसतात। फुटपाथार सामान दवरल्यार पालिकेक 10 रुपया सोपो फारीक करचो पडटा अशें वेपाऱ्यांचें म्हणणें आसा। बोल के बैठा से हमारे दुकान आता से तोड़ा अभी रहने दो, अभी हमारे दुकान नहीं बोल के बैठा। कितने पैसे बाहेर लेतात ते दिसतात 10 रुपये आणि रिसिप्ट किती देतात रिसिप्ट देतात बाहेरला फक्त तेच सांगता म्युनिसिपॅलिटी वाले। म्युनिसिपॅलिटी वाला बोला बाहेरला का को नहीं वो बाहर को वो अंदर को बोलता म्युनिसिपैलिटी वाला, बाहर रखने को नहीं बोलता। नहीं माल अभी आया शेट, वो अभी आया बाहर रखता उसका ही देता ना 10 रुपया। बाहर रखता उसका देता है? क्यों देता है बाहर रखता है उसका? बाहर रखने को वो लेता बाहर रखा तो 10 रुपया दे बोल के। और रिसिप्ट देता है? हाँ देता ना। बाहर बैठ के तो धंधा नहीं हो रहा, गिराक नहीं हो रहा, फिर अंदर बैठा तो वो भी गिराक नहीं होगा, हम भूखा मरेगा बाद में। भाड़ा गिराक बाहर आके बैठा है थोड़ा तो इतना तो बाहर आके बैठा तो थोड़ा दिखा गिराक वो भी नहीं हो रहा। आमी दर दिसा रस्तो मेकळे करतात, मात पसरकार आयकनात अशें पालिका निरीक्षकांचें म्हणणें आसा। डेली सर आमी क्लियर करतात न्हू ते, आमी येयले मग ते आमच्या फुडार काडटा, मागीर आमी गेले पोत्तू लायता ते। पण तुम्ही असताना आता सुद्धा रस्ते राखले हे भाजी सर ती बेश्टी हांवें ती वचपाचें तें करून तो व्हरता न्हू हॉटेलाक भाजी बांदून दवरलेली आहा ती, इतलेंच आनी काय ना। तेच तेंच्यानी दवरलेले हय तेच आसता न्हू, आनी कितें दवरला तर तेंच्यांनी, आनी काय ना न्हू। पालिका बाजारांतल्यो वाटो आडावपी वेपाऱ्यांचेर कारवाय करपा संबंधान नगराध्यक्ष सुमिता उसगांवकर गंभीर आसा अशें दिसना। कोणाक फुटपाथेर बसोंक दिवना, पूण ते लोक अशे आसा की ते परत जे इन्स्पेक्टर वयता परत रातचे हाडून ते आपले लायता। पूण आमचे इन्स्पेक्टर अजूनय ते मार्केटीन आसा, ते तांकां स्ट्रिक्टली हें करता, वॉर्निंग दिता की बाबा तुमी फुटपाथेर येवनाका, फुटपाथ सोडा म्हणून। आनी एज अ चीफ ऑफिसरानूय आमचे थंय तांकां इन्स्पेक्टरांक डेली तुमी मार्केटान वॉच दवरा म्हणून तांकां थंय ऑर्डर दिल्ली आसा। पण तुमकां ते आयकना, तुमकां भियेना अशें दिसून येता? भियेनाच न्हू, ते भिता, पूण परत रातचे ते आपले हाडून ते एनक्रोचमेंट करता। वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। सांगात ह्या संस्थेचे सुकूर वाठारांत नव्या केंद्राचे शेनवारा उक्तावण जालें। तशेंच क्लिनिकल सर्विसीस आनी वेबसायटीचे ह्या वेळार अनावरण जालें। ही संस्था फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन भलायकी सेवेच्या मळार वावुरता। सांगात ही बिगर सरकारी संस्था गोंयान भलायकी सेवेच्या क्षेत्रांत वावुरता। ह्या संस्थेन बार्देस सुकूर वाठारांत नवे केंद्र उक्ते केला। शेनवारा ह्या केंद्राचें उक्तावण जालें। Today is a very proud day for Sangat, which is Goa's most well-known and largest health-related NGO. We have launched our new center in Porvorim. We've also launched our website, and very importantly, we launched our clinical services, which really would provide services for child development and disability, mental health and adolescence to the Goan community with a fully qualified team of professionals here in Porvorim. We are very proud also that our work has now taken the models that we are developing to other parts of the country. Today Sangat has more than 150 staff working in 6 states of India, and so in many ways we are proud that as a Goan organization we have achieved national importance. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। माय भाशेंतल्यान शिक्षण घेतल्यार भुरग्यांक फुडाराक नोकरी मेळची ना असो हुस्को पालकां मदीं आसा, पूण ही चुकीची गजाल। इंग्लिशींतल्यान शिक्षण घेतिल्ल्यांक धड सारकी इंग्लीश येना आनी कोंकणी येना अशें मत मुखेल सचिव बी विजयनान उक्तायलां। कोंकणी साहित्य आनी भाषा सेवा पुरस्कार सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। गोंय कोंकणी अकादमीच्या कोंकणी साहित्य आनी भाषा सेवा पुरस्कारांचो भेटवण सुवाळो शुक्रारा सांजे जालो। साहित्य प्रतिभा पुरस्कार महाबळेश्वर सैलाक मेळ्ळो। सुरेश आमोणकाराक साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार, माणिकराव गावणेकाराक शणै गोंयबाब भाषा सेवा पुरस्कार, पावलो मोरासाक माधव मंजुनाथ शानबाग भाषा सेवा पुरस्कार, युवा चैतन्य पुरस्कार लुईस गोम्स आनी अन्वेषा सिंगबाळाक मेळ्ळो। तशेंच हेर कितलेशेच पुरस्कार ह्या वेळार भेटयले। But today here in Goa we find Konkani is being opposed. People do not want to learn Konkani. They say that you learn Konkani and डूब जाओगे. You will not get jobs. I do not know who is putting out all these theories. And what do they want? They want that entire thing has to be in English medium. Why English medium? Because
they feel, the parents feel, the average middle class parent feel that if his son or daughter studies throughout in the English medium, then they will have a better command of the English language. But the experience is not so. Experience is not so. I work with people who have studied throughout in English medium here in Goa, and I find that they are neither proficient in English language nor in their own mother tongue called Konkani. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.